दिवाळी आमचो भारत देश हो उत्सवांचो देश. भारतात मनयतात तितके उत्सव आनी खंयच्याच देशांत आसचे नात. हांगा सगळ्या धर्माचे लोक रावतात आनी आपापले उत्सव आनी परबो व्हडा उत्साहान मनयतात. अशीच एक परब म्हळ्यार दिवाळी. दिवाळी ही हिंदू लोकांची खाशेली परब. हिंदू लोक व्हडा उत्साहान दिवाळेची परब मनयतात. दसरो जावन 21 दिसांनी कार्तिक म्हयन्याच्या उमाशेक म्हळ्यार सुमार ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर ह्या काळात ही परब येता. हिंदू लोक आपल्या घरांच्या गलेरेंत वा पडवेंत पणट्यो पेटोवन उजवाड करतात. रंगीन लायटींनी घरांत झगझगाट करतात. घरा मुखार आकाशदिवो लायतात. उजवाडान काळखाचेर मेळयल्लें हें जैत आनी असत्यतायेचेर सत्यान मेळयल्लें जैत असो ह्या फाटलो भावार्थ आसा. दिवाळेच्या कांय दीस आदींच लोक तयारेक लागतात. घरांची साफसफाई करतात आनी घरांक नवो रंग लायतात. नवे कपडे आनी खावपा जेवपाच्यो वस्तू खरेदी करपाक बाजारांत गर्दी जाता. भारतांत दिवाळी ही पुर्विल्ल्या काळा पासून मनयतात. ही परब मनोवपा फाटल्यान दर एका राज्याची वेगळी वेगळी मान्यताय आसा. पूण सामान्य मान्यताये प्रमाण प्रभू राम जेन्ना आपलो 14 वर्सांचो वनवास पुराय करून अयोध्येक परतताले तेन्ना अयोध्येच्या लोकांनी आपल्या घरा मुखार पणट्यो पेटोवन आनी सगळे रस्ते फुलांनी सजोवन व्हडा उत्साहान तांचो स्वागत केल्लो. गोंयांत दिवाळीचो पयलो दीस म्हळ्यार नरक चतुर्दश म्हणटात. कृष्णान नरकासुराक ते राती मारलो अशी आख्यायिका हाचे फाटल्यान आसा. तरणाटे आनी भुरगीं नरकासुराच्यो प्रतिकृती तयार करतात आनी रातच्या वेळार नरकासुराक लासून नरकासूर दहन करतात. जाग्या जाग्यांनी नरकासुराच्यो आनी आकाश दिव्यांच्यो सर्ती घडोवन हाडटात. दुसरो दीस म्हळ्यार खास दिवाळीचो दीस. गोंयांत ह्या दिसा फोव वापरून जायते जिन्नस आनी गोडशें करतात. लोक इश्टांच्या आनी सोयऱ्यांच्या घरांक भेट दितात आनी एकामेकांक दिवाळेची परबीं दितात. त्याच दिसा वा दुसऱ्या दिसा सांजवेळा लक्ष्मीची पुजा करतात. दुकानदार आपलीं दुकानां निवळ करून आनी रंगोवन लक्ष्मी पुजन करतात आनी प्रसाद म्हूण चिरमुल्यो वाडटात. तिसरो दीस म्हळ्यार भावबीज. ह्या दिसा भाव वेळ काडून आपल्या भयणीच्या घराक भेट दिता. भयण भावाच्या दीर्घायुश्याची प्रार्थना करता आनी भाव भयणीक भेटवस्त दिता. कांय राज्यांनी 3 दीस जाल्यार कांय राज्यांनी 5 दीस दिवाळेचो दबाजो उरता. सगळ्यांच्या आवडीची ही परब मनांत आनी वातावरणांत खुशालकाय भरून वता. थँक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सबस्क्रायब टू माय चॅनल.